जबाब सांगतलो तुमकां की तांची फुडली जें कितें म्हणणें आसा तें तुमचे कडल्यान किंवा बाकी तो कोण एक्वायर करप पयर टाकयेचो PWD फाटली 7 वर्सां तुमच्या डॅमान अजून काम तातूंत वचपाचें वाडे ना हे स्पश्ट सांगलां की 2017 तुमकां आमी लेटर केला की आतां तुमी तें उदक 2012 आमकां हें दिली NOC WRD मागीर आमी तेजे फाटल्यान एस्टिमेट रेडी केलो पावलें आमी एस्टिमेट केल्लो आमकां NOC मेळना जाल्यार तें सुटलें डॅम बांदलो रेडी जालो तेतून आमी आतां लोकांची शेतां खातीरूय प्रोविजन करून दवरलां आनी उदक सप्लाय करपा खातीरूय आमी ऑलरेडी प्रोविजन करून दवरलां नोट करता जाल्यार करा 5 MLD आमची प्रोविजन आसा पर डे गावणे डॅमाचेर म्हळ्यार दिसाक 5 मिलियन लिटर्स पर डे घेवपाची क्षमता आमची गावणे डॅमाक आसा सो तो कंपोनंट जो आसा वॉटर सप्लायाचो ते आमची PWD वॉटर सप्लाय पळयता तांणी वेरेज आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान PWD खातीर 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉटूय बी अलॉट करून दवरिल्लो आसा आमच्या एक्विजिशनान पंप हावस बांदपाक प्रोविजन करून दवरिल्लें आसा सो आमी WRD कडल्यान बसून वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट खूबदां गेल्या की तुमी सेटअप करा डॅम कंप्लीट जालो तुमी तुमगेलें पंपींग स्टेशन सेटअप करा आनी डिस्ट्रिब्युशन करपाक घेयात म्हणून आसपा येता आमकां तुमी सांगताय ते काणयो आसपा खबऱ्यो ट्राय चालू पयलीं ट्राय रे फाटली 7 वर्सां ट्राय करता तुमी फाटली 7 वर्सां एक वर्सां एक पूण NOC घेवं जाल्यार 7 NOC जाताल्यो NOC जाल्यार तुमी हे वयर सांगून तुमी कळीत केला तुमगे हायर ऑथॉरिटी सांगून तुमी आनी ते कितें सांगता एक्वायर करूंक जायना बेश्टी एक्वायर करपा जायना विदावट आतां हो पळय तो डॅम बांदलो सगळो तुमी NOC घेवन एक्वायर केल्लो WRD मारला न्ही तो NOC घेवन मारलो NOC आनी एक्वायर केलो तो पंप कित्याक बांदला तो तुमचो 300 स्क्वेअर मिटरां पंप हावस कित्याक बांदला 300 स्क्वेअर मिटर काय जावपा ना ते तर सांगता 300 पंप हावस तुमकां एक्वायर आमी कर दिलो हा जागो तो पंप हावस बांदपाक जाता मागीर ते फिल्टर करपाक मागीर जाग जाय फिल्ट्रेशन ना पंप हावस खंय बांदलो तर मागीर आतां वयर आयता आमी चालू आसा आमी देवाले जागो आसा थंय आमी ट्राय चालू आसा एटर्नी कडेन घेवन उलयला ती मेळपा ना तुमी ती मेळ्ळा ही मेळ्ळी आनी ती मेळून उपयोग कितें जालो तर आमी मेळ्ळे ते ऑप्शनल आहा 7 वर्सां ते देवालयाचें करूंक लागून तुमकां पण ही सोड देवाले न्ही पयलीं ग्रेविटी जेवप पयलीं कन्वेशनल न्ही पयलीं ग्रेविटी जेवप पाहिजे न्ही आतां ही न्यू हायर ऑथॉरिटीन सांगलें कितें आमकां आनी दुसरे ऑप्शन पळया ते जालें लास्ट इयर पर्यंत ट्राय केलें आमी टॅक्नॉलॉजी खंय खंय पावला मरे आतां तुम डॅम बांदिता आसतना तुमकां पयलीं कळना तुमकां वयर टँक बसोवपाक जाय म्हणून तुमगे आतां तो डॅम आमी बांदला न्ही तो WRD बांदता शेवटा तो सांगतो न्हू बाबा हें उदक लोकांक मेळपाक आमी जेन्ना एस्टिमेट केलो ते आमचे NOC खातीर इतलो त्रास जाता अशें आमी धरलें आयज आमी काणकोण WRD डिपार्टमेंट तशेंच वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान आमी गांवणगरी आनी खोतीगांव त्या गांवांतलो जो उदकाचो विशय आसा तो त्या लोकांक उदका खातीर ज्यो समस्या आसा फाटल्या कितल्याशा वर्सांक आज पर्यंत तांकां उदक जितले प्रमाणाक मेळपाक जाय तितले प्रमाणाक उदक मेळना आनी आयज आमी ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन जो गावण्याक डॅम जाला त्या डॅमाचें उदक तांकां जाता तितले बेगीन ते सप्लाय जावचें हाचे खातीर आमी गांवणगरी भागांतलो त्या गांवणगरी पंचायतीचो आमचो पंच तशेंच आमचो गोवा फॉरवर्डाचो बाबू विकास बाब गस्पार तसोच आमचो श्रीस्थळचो पंच बाब दशरथ आनी आमगे बाकीचे श्रीस्थळ आनी गांवणगरी वाठारांतले नागरीक आमी ह्या डिपार्टमेंटाक आज विजीट करपाक आयिल्ले वायट दिसता की आज भारत स्वतंत्र जावन 77 वर्सां जालीं आनी गोंय स्वतंत्र जावन 63 इयर्स जालीं आनी आजुनूय आमच्या ह्या भारत देशाक जावं ह्या गोंयांत
जेन्ना 60 ते 70 वर्सांचो किंवा 70च्या चड वर्सांचो एक जाणटो आमचो वडील जेन्ना एक कळशी खांद्यार घेता आनी एक कळशी हातां घेवन जेन्ना उदक व्हरता हें पळोवपाचें दुर्दैव आयचे ह्या तरूण पिढी फुड्यान आमकां जेन्ना दिसता तेन्ना वायट दिसता. आनी अशा वेळार गांवडोंगरी खोतीगांवांतलो हो विशय उदकाचो सुटावो जावचो हेजे खातीर आमी आज ह्या दोनी डिपार्टमेंटांक व्हिजीट केली. आनी हांगा व्हिजीट केले नंतर जी म्हायती ह्या दोनी डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मेळ्ळी ती पळोवपाक गेले जायत. आमी फाटल्या 2 वर्सांक सुद्दां आमी पळयलें की हर घर नल से जल म्हण प्रत्येक घराक नळाचें कनेक्शन दिवचें आनी नळा थ्रू सगळ्याक नळाचें उदक मेळचें अश्यो सगळे तरेच्यो गोश्टी आमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा दिल्यो. पूण प्रत्यक्षात खेड्यागांवांतलो मनीस कसो जगता काय तें उदाहरण आमी पयर गांवडोंगरेचो जो आमचो जाणटो मनीस आसा आमी ताजे कडेन पळयलें. आनी आज डिपार्टमेंटान आमी ह्या संबंद ह्या दोनी डिपार्टमेंटा कडेन आमी जेन्ना बसले त्या डिपार्टमेंटा कडेन जर आमी चवकशी केली नंतर आमकां आज जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायती प्रमाणे आज आमकां अशें दिसून आयलें की तो डॅम जवळ जवळ कंप्लीट करून 7 वर्सां जालीं. आतां 7 वर्सां कंप्लीट जाले नंतर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे जो प्लांट आसा जो फिल्टर प्लांट आसा जो पंपींग हावज आसा पंप हावज आसा हें सगळें काम करपाचें काम ते म्हणटा की वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान करपाचें. आनी हेतूंत आज पर्यंत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडल्यान फुडलो प्रोसिजर 1% सुद्दां जालो ना. म्हाका दिसता की तेमी जर हाचो विशय घातलो की सांगलें की आमकां म्हाका दिसना खंय तरी आमकां गव्हर्मेंट फटयता. ते म्हणटा की फायल क्लियर आसा 7 वर्सां जालीं आमी ते कर्वेकराक एनओसी घेता पूण आजून जो प्रोसेस आसा डॅमाचो तो आजून जावंक ना. म्हाका दिसता अशीच आनीक जो तेमी लेट केल्यार म्हाका दिसता आनी 10 वर्सां तरी वयतलीं आमकां गांवडोंगरी आनीक खोतीगांव उदक मेळपा खातीर. गव्हर्मेंट म्हणटा की हर घर जल आनी हर घर उदक पाणी पूण म्हाका दिसता उदकाची समस्या गव्हर्मेंटान आजून सोडिल्ली ना. आनी आतां जे म्हणलें की WRD आनीक वॉटर सप्लाय हेमी आजून म्हणल्यार डॅमाची समस्या गांवडोंगरीची आजून सोडिल्ली ना. धन्यवाद. तो एक पंच आसा गांवडोंगरी पंचायतीचो तूं पंचायती लागून कितें उरता काय कितें? ना ना आमची पंचायतीची थंयची कांय जें लागना. आतां तेमी WRD वॉटर सप्लाय तेमी सांगलें की कर्वे तेमी 7 जाणांची एनओसी आहा ती आजून मेळूंक ना म्हणून तेमी प्रोसेस चालू जावना म्हणून सांगला. आतां सांगला आमकां. जाल्यार खंय तर आमच्या सरकारान तितून मदें दखल घेवन तेंचे मदें प्रॉब्लेम सुटावो करून तांकां ही फुडली वाट उदकाची करूंक जायना. एक म्हजी मागणें सरकारा लागीं जाता जाल्यार दखल घेवन त्या गांवांक उदकाची सुविधा बेगिना बेगीन करची त्यो पडटा. कॅप्टन बाबा कडेन तुमी विचार मांडटा काय कितें हेचे? हय आमी आतां आमी कॅप्टन बाब दिल्ली गेलो आहा अजून येवचो आहा येयले म्हणटरी आमी हो विचार आमी मांडटले. बसतात न्हू जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वायट दिसता कारण एका 7 लोकांक लागून एंटायर गांवडोंगरी खोतीगांव लोकांक उदक मेळना. ह्या त्या लोकांनी मातशें चिंतचें आपशीक कितें मतभेद आसा जाल्यार कुशीन दवरचें. कोणा तरी खंयचो तरी जागो सॅक्रिफायस केल्यारूच मेळटा. आमच्या कितल्याशा भावांनी जागो सॅक्रिफायस केलो म्हणून आज हायवे मेळ्ळो. चापोलीच्या डॅमाक कितल्याशा लोकांनी आपली जमीन दिल्ली म्हणून ह्या काणकोणच्या काणकोणभर लोकांक उदक मेळ्ळें. तशें ह्या लोकांनी तांकां तो वयर खंय टाकी करपाक जाय. एक 5000 स्क्वेअर मिटर जागो तेमी एक्वायर करपाक ते लोक एनओसी दिनात. म्हाजी उपकार करून मागणी आसा की तुमची कितेंय आसात आपशीक मतभेद कितें तुमी ते दियात एनओसी आनी ते काम करपाक सुरवात करा. ते म्हणटात आमी 2 फावटी एस्टिमेट करून धाडलो कारण एनओसी मेळ्ळे कारण ना मेळ्ळे कारणान आमी करपाक जायना. आमी म्हणलें एक्वायर करपाक जाता काय म्हणून डायरेक्ट तो म्हणपाक एक्वायर करपाक आमच्यान जायना. पयलीं जातालें आतां जायना अशें म्हण ताणें उत्तर दिलां आमकां. खंय तरी सरकारालें अपयश आसा डिपार्टमेंटाचें अपयश आसा. डॅम आसा आनी उदक जर लोकां मेरेन पावना जाल्यार त्या डॅमाक कांय अर्थ ना. म्हाजी मागणी आसा खास करून ह्या 7 लोकांक कोण आसात ते तुमी ती एनओसी दियात नाल्यार आयुश्यभर एक खंत आसतली की आमच्या एनओसी लागून ह्या लोकांक अमकी वर्स उदक मेळना म्हणून. आयज 7 ते 10 वर्सां जाले तुमच्या एनओसी लागून लोकांक उदक मेळना. आमी ताका पर्यायी कितें आसा काय म्हणल्यार ते म्हणटात दुसरो पर्यायी मार्ग आमी सोदतात म्हणून. तसो जालो जाल्यार आनी सांगलें आनीक 5 ते 6 वर्सां वयतलीं हो डॅम जावपाक म्हळ्यार लोकां मेरेन हें उदक पावपाक 5 ते 7 वर्सां जातलीं. आतां ह्या लोकांनी कितलीं वर्सां त्रास करप गांवडोंगरी खोतीगांवाचो हो मोठो प्रश्न आसा. व्हडलो विकास जालो म्हणून फक्त बात मारली म्हण जायनात. विकसीत भारत मारलें म्हण जावचें ना. ही मुळावे लोकांक उदक ही प्रायमरी नीड आसा गरज आसा लोकांली ती लोकांक मेळप हें कर्तव्य आसा. स्थानीक आमदार आसात आनी आमी स्थानीक हे लोक आसात आमची जापसालदारकी आसा म्हणून आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा. WRDक मेळ्ळें आमी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन तांचे कडेन आमकां उत्तर मेळ्ळें पूण ते शेवटाक ताणें बोट दाखयलें त्या लोकांचेर. म्हजी मागणी आसा हात जोडून त्या लोकांक विचार करात आनी तुमी ती एनओसी दियात.
तुमची कशें काम उरतले NOC खातीर मुखार आतां? आता आमी एक प्रयत्न करतले. आता आमी स्थानीक पंच आसा, दत्त बाब आसा, बाकीची आमची टीम आसा. आमी त्या लोकांक वचून मेळपाचो किंवा तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करतले की कारण शेवटाक उदक हे कोणी तरी दिवचें म्हणटात. तुमकां तुमचे जाग्यार रावन जर टाकी रावन जर एक 10 जाणांक उदक मेळटा जाल्यार निश्चित ताणें दिवचें. आमी आमचो प्रयत्न चालूच आसतलो. सायमल्टेनियसली आनी दुसऱ्या जाग्याची ते एक पळयतात त्या जाग्या खातीर आमी उतर घालतले कारण तें शक्य आसा आमचे खातीर दिवप तांचे कडेन उलोवप. दोनी सायमल्टेनियस दोनी NOC खातीर आमी प्रयत्न करतले.